Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. प्रयोग केलो आणि कितें इंटेंशन त्याच्या फाटलें आसलें? इंटेंशन म्हणजे आता ना म्हटल्यार 1.5 वर्स जाले हांव हांगासर कोरगांवान पेडण्यान काम करता आनी कोरगांवान हांवें पळयलां जाल्यार हांगासर कोणाकूच हांकां कोर्स ना, कसले कोर्स स्टार्ट करूंक नासले. जे भावी आमदार हांगासर आहा पळय तो सद्या अजून पासून निदानूच आसा, तेजे दोळे अजून उगडाक ना. तेका लागून हांवें कितें केलें, हांवें जाता तितले बायलांक घेवन जाता तितले कोर्स स्टार्ट केले. तेणी सांगलां तुमकां कसले कसले कोर्स केल्या ते. आनी आयज हो ब्युटिशियन हांगासर ओपनिंग केल्लो कोर्स, ते सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो आनी हेज्या फुडें आनीक कितलीं भुरगीं आसा तांकां शिकोवंक जाय जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य येवचें आनी म्हाजो तांकां सपोर्ट सदांच आसतलो. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकराचे एक विजन आणि स्वप्न असले की बहुजन समाज, गरिबातलो गरीब घटक रोजगारान आसपाचो, तेका काम मेळपाचें. तेच कार्य भाऊसाहेबाचे आयज प्रवीण आल्लेकर रुपान पेडण्यान करपाक तेणी स्टार्ट केला. आयज कोरगांव ब्युटिशियनाचो जो क्लासीस ओपन केला, ते एक तेणी खरें तर आव्हानच आसा ह्या महिलांक आनी त्या महिलांनी तेचो सुदृढ फायदो करून घेवपाचो. हे अशे कोर्सीस आयज जो आमचो कोण स्थानीक आमदार आसात, जो आमचो MLA जो बाबू आजगांवकर आसा, तेणे सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय आसल्यो, पण आज पर्यंत तो लोकांच्या फुकटच्या मतांचेर निवडून येयला. आयज जर ही महिलांक जर आपण सक्षम जातले, आयज जरी महिलांचो एक न्हवरो जरी कमोवपाक लागलो जाल्यार ते फॅक्टरीन वता आनी कसले लेबर काम करता तितून भागना. पण आयज महिला जर सक्षम अशा रुपान जाली, अशा कोर्सांनी जाली जाल्यार आयज ते स्वताचो उदारनिवळ करून आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन शिकोवंक शकता. आणि हे जे प्रवीणाचे कार्य आसा ते हेच्या फुडें अशेंच चालू रावतले. आणि हांव एक आव्हान करता पेडण्यातल्या जनतेक, जे अफवा उठयतात ताचेर तुमी विश्वास दवरूं नाका. मनीस वळखावपाक शिकात. आयज आमदाराक 20 वर्सां तुमी संदी दिल्यात, त्या 20 वर्सां संदीचो तेणी आपल्या कुटुंबा खातीर फायदो घेतलो. हे जे आमचे जनरली जे तिचे कार्यकर्ते आहात ते कितेंय उठयतात, पण आयज प्रवीणा सारको आमदार नासतना पासून तो खंयचो एक पंचायतीचो मेंबर पासून ना तो, पण तो इतलो सोशियलान गरिबा खातीर इतलो झडटा. तेचो आयज पेडण्यातल्या जनतेने जास्तीत जास्त फायदो करून घेवचो अशें हांव जनतेक आव्हान करता. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता की आमच्या मदीं प्रवीण सर येयल्ले आहात, ते येवकूय ना, तेंच्यांनी खूब अशें काम करून दाखयलां की आपूण येवच्या पयलीं कितें करता आनी कितें आपूण फुडें करतलो. म्हणजे हांव अनुभव घेतला. 5-6 म्हयने जाले सरा बरोबर आसा, कामां करता म्हणजे काम करता. म्हणजे जेन्ना म्हाका तेंचो विश्वास जालो तेन्नाच हांव भितर सरला. अशें की सरोंक ना सरा बरोबर की दुसऱ्यांनी सांगलां आनी म्हाका दुसऱ्यांनी जबरदस्ती तेतून चल पॉलिटिक्सान अशेंय म्हणून सांगूंक ना. हांवें मनीस पळयला आनी त्या सरा बरोबर कामाक पांय फुडें घातला. सांगपाची गजाल म्हणजे कशें, आमकां बायलांक हरसूं खूब गरज आसा कितें कोर्साची, कितें करतली अशें, पूण आमकां हेल्प असो कोणाचो नासलो. आतां जाय ते जावं कोर्स फुडें येतले जावं दितले ते नाका आमकां. आतां सद्या सरांनी पयलीं स्टार्टींग आमकां अगरबत्तीचो कोर्स दिलो, परत बॅग जूट दिलो, म्हाजे देव बरें करूं म्हणटा त्या राखयेचो रक्षाबंधन काल जाली तेंचोय दिलो आमी केले. आनी आतां आमी ब्युटिशन म्हणजे अशें सादें हे न्हू. आमी जर प्रायवेट करतली जाल्यार तेका 10, 15, 20 तूं जशें घेताय पळय तशें तेका फी आसा. ती फी आमच्या भुरग्यांक अशें थोड्यांक अशें दिसूंक लागलें की ते सांगूंक लागले ब्युटिशन म्हाका हांव टिचर म्हणटकच आनी आमकां शिकपाचें जर आपल्याक जर हेल्प करता फी बद्दल जाल्यार सराक हांवें त्या कोर्सा बद्दल सांगलें, सर अशें फी घेतात म्हणून. सरांनी म्हाका कितें सांगलें, तुका पयशाचें पडोंक ना. भुरगीं जर आमची जर शिकोवंक सोदता जावं बायलां शिकोवंक सोदता तूं फुडें सर आनी ते कोर्सीस कितें आहा पळय तेंचे एज लिमीट अशें जर आहा ती फायल रेडी कर. सो हांव रेडी केलें. आनी आतां हांव तुमकां इतकें सांगूंक सोदता की एक 100 रुपयाचें काम न्हू हें ब्युटिशन शिकप. म्हणजे एकाची फी 15,000, 20,000 अशी फी आसा. ती जर एका मनशा खातीर, एका स्टुडंटा खातीर ती जर आमकां इतके खर्च करूं शकता, तुमी चिंता की फाल्यां सकाळीं ते आमच्या भुरग्यां खातीर. आतां पळय आमच्या भुरग्यां खातीर आमी रिचार्ज करूंक गेल्यार कितें म्हणटात, पयशे ना म्हणटात, एक 100 रुपया 200. पूण आमच्या भुरग्यां खातीर
जर तुम्ही म्हणटात थोडे म्हणटा भायलो तो असो म्हणटात जाल्यार भायलो मनीस जर आमच्या भुरग्यां खातीर इतके थिंकींग करता चिंतता की आमच्या भुरग्यां खातीर जो 15-20 हजार भायर सूर कोर्स मेळटा तो जर आमकां जर फ्री दिता जाल्यार म्हाका तुमीच सांगा ते आमच्या मदीं येवन आमचें बरें जालें का वायट जालें तें. म्हाज्या मतीन अशें दिसता की सर आमचे येवन आमकां येवन जर इतको सादो कोर्स न्हू ते 100 रुपयाचो हांव परत सांगता तुमकां 100 रुपयाचो कोर्स न्हू ब्युटिशन हो हेवी म्हणजे 25-30 ते खर्च आमकां सरान दिला आनी ह्या भुरग्यांक 20 जाणांची फायल हांवें स्वता रेडी केल्या. म्हाका दिसता की सर आतां जर हे आमकां दिवं शकता जाल्यार फाल्यां सकाळी सर निवडून येयल्या उपरांत आमच्या भुरग्यां खातीर जावं आमच्या खातीर कितेंय करूं शकता. इतलें सांगून